नमस्कार भुरग्यांनो, आयज आमी नवो धडो शिकुया। मोना नावाची एक चली आशिल्ली। ते तुमच्या सारके हुशार आनी शाणे आशिल्ले। ताका शाळेत वचपाक खूब आवडटाले। आयज ताई नवे कितें शिकयतली हाचो विचार करून ते सदांच उत्साहित जाताले। असोच एक दीस इंग्लिशाचो तास सोपून गणिताचो तास सुरू जाल्लो। ते बरोबर गणिताची ताई एक पोथी घेवन वर्गांत आयली। त्या पोथयेंत वेगवेगळ्यो वस्तू आशिल्ल्यो। ताईन म्हणलें, भुरग्यांनो, आयज आमी एक खेळ खेळुया। ह्या पोथयेंत कांय खाशेल्यो वस्तू आसात। हांव पोथयेंत हात घालून त्यो हाताक कश्यो लागतात तें हांव तुमकां सांगतां। म्हज्या हातांत कितें आसा तें तुमी वळखयात आनी ताचें नांव सांगात अशें म्हणून ताईन पोथयेंत हात घालो आनी म्हणलें, म्हज्या हातांत अशी एक वस्त आसा जी लांब आनी घट आसा, जाचो वापर आमी चुको सारके करपाक करतात। आतां सांगात पळोवया तें कितें? हय, बरोबर, खोडरबर। ताईन परत पोतयेंत हात घालो आनी म्हणलें, आतां म्हज्या हातांत अशी एक वस्त आसा जी घट आनी वाटकुळी आसा, जी हांव घुंवडावंक शकतां। तशीच हांव ती वस्त दिवन आइस्क्रीम घेवंक शकतां। सांगात पळोवया तें कितें? हय, शाबास, नाणें। आतां म्हज्या हातांत अशी एक वस्त आसा जी लांब आनी शेवटाक वाटकुळी आसा, जी घेवन हांव फळ्यार सोंपेपणान बरोवंक शकतां। सांगात पळोवया तें कितें? हय, बरोबर, खडू। आतां म्हज्या हातांत अशी एक वस्त आसा जी लांब, सपाट आनी शेवटाक ताका कोणशे आसात, जाचो वापर आमी वळ मारपाक करतात। सांगात पळोवया तें कितें? हय, बरोबर, पट्टी। भुरग्यांनो, आतां म्हज्या हातांत गोल आनी मोव अशें कितें तरी लागता, जें आमी खेळा मळार खेळपाक वापरतात। सांगात पळोवया तें कितें? हय, बरोबर, बॉल। तर भुरग्यांनो, आतां आमी पळयलें वेगवेगळ्यो वस्तू वेगवेगळ्या तरांच्यो आसतात। कांय सपाट, गोल तर कांय लांब आसतात, तर कांय वस्तूंक कोनशे आनी देगो आसतात। देखीक म्हळ्यार कार्डबोर्ड म्हळ्यार पुट्टो। पुट्टो हो सपाट आसता। बॉल, बॉलाचो आकार कसो आसता? बरोबर, बॉल हो गोल आसता। तसोच पेन्नांचो पाउच हो लांब पूण शेवटाक तो गोल आसता। बॉक्स, बॉक्साक धारो आनी कोनशे आसतात। तर भुरग्यांनो, आयज आमी कांय वस्तू पळोवन तांच्या वेगवेगळ्या आकारांचें वर्णन करपाक शिकलीं।